गोंयांत मनरिजवणेच्या पर्यटना वांगडाच आध्यात्मिक पर्यटनाक चालना दिवपा खातीर आतां सरकारान पावलां उबारपाक सुरवात केल्यात. तरी गोंयांत आध्यात्मिक पर्यटनाच्यो खाणाखुणा खूब आदींसावन दिसतात. पूण ह्या चिन्नांची जतनाय घेवंक नाशिल्ल्यान ती काळा प्रमाण नश्ट जावपाक लागल्यात. हाची सादी देख म्हळ्यार कांय वर्सां पयलीं एका विदेशी पर्यटकान वागातोर दर्यादेगेर फातरांत कोरातिल्ले शंकराचें तोंड. दर्याच्या ल्हारांक लागून हो फातर सतत झिजत वचत आसा आनी जीवभक्तांच्या श्रद्धेचें थळ आशिल्लें हें मुखामळ आतां ल्हवू ल्हवू ना नपयत जावपाक लागलां. पळयात स्नेहा सवटेकाराचो हो खाशेलो रिपोर्ट. देशी आणि परकी पर्यटक तशेंच बॉलिवूड फिल्माच्या शुटिंगे खातीर संवसारीक फामाद जाल्ली गोंयांतली एक दर्यादेग म्हटल्यार हो वागातोर बीच. ह्याच दर्यादेगेर आशिल्ल्या फातरांत सुमार 30 वर्सां पयलीं एका परकी पर्यटकान हे शंकराचें तोंड कोरातिल्लें. पूण दर्याच्या ल्हारांक लागून आतां ह्या फातरांची जलद गतीन झीज जावपाक लागला. इतलेंच न्हय तर हांगा रेंव एकठांय जाल्ल्या कारणात ह्या फातरींचो सुमार अर्दो भाग रेंवेत बुडला. तेच खातीर जायते पर्यटक आनी शिवभक्तांच्या पुजेची ही सुवात सरकारान संरक्षीत करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. पयलीं हालत इतली बरी आसली की ते वर्ल्ड फेमस आसले. तेचे मेंटेनन्स तोच घेतालो स्वता. गव्हर्मेंटान काय डिपार्टमेंटान जावं अथॉरिटीज जी आसा तेंच्यांनी केन्ना ताका कॅरूच केलें ना. पण आतां कितें जालां, सगळें पुरावल्लें आसा. कोणें तेची कॅरूच घेवंक ना. फक्त एकदां शिवरात्र जाता तेन्ना, आमची महाशिवरात्री जाता तेन्ना हो आमचो एक शेकवालो शिवा पॅलेस तो येता, प्रेमा अगरवाडेकर तो येता आनी हें करता, एक माळ घालता आनी एकाच दिसा हें जाता. मागीर कितें जाता, मागीर तेजी कोण कॅर घेयना. तें आतां पुरवल्या. आमी जेन्ना बिचार आमी शेक बा सुरू करूंक गेले तेन्ना आमी पळोवंक लागले की जायते ट्युरिस्ट त्या शिवाच्या फेसाक पळोवन खुबशे ट्युरिस्ट येताले. आमकां बिजनस बा बरें जाताले. चडशे बिजनस आमकां ते रॉकाकूच लागून जाता, शिवा फेसाकूच लागून. आनी जायते जाण ट्युरिस्ट विचारता की इंडियन बा की हे नॅचरली रॉकान सुनीत येयला काय म्हूण विचारता आमकां. आमी तर तांकां खरी स्टोरी सांगूंक गेले की ते बिलीव जायना. कितें म्हणटा ते एका हिपीन गेला काय म्हणटा कार्बी इंडियन विचारता. हांवें म्हणलें एका हिपीन गेला, हाव इज पॉसिबल काय म्हणटा. वन फॉरेनर कॅन क्रिएट लॉर्ड शिवा स्ट्रक्चर. आय से वाय नॉट पॉसिबल इफ इज आर्टिस्ट. वागातोरच्या ह्या व्हडल्या व्हडल्या फातरांत शंकराचे हे शिल्प कोरातिल्ल्या कलाकाराचें नांव आसा जुजेप्पे एंटोनियो कॅरोली. हांगा ताका जंगल मॅन ह्या नांवान वळखताले. दर वर्सा गोंयांत येवपी हो जंगल मॅन इटालियन शिल्पकार. 1991च्या सुमाराक ताणें हे शंकराचे शिल्प कोरातिल्ले आनी हे शिल्प करपाक ताका 3 म्हयने लागले अशें ताचो वळखीचो आनी गोंयांतलो ताचो इटालियन इश्ट जोहान म्हणटा. One day he asked if we support him because he want to make something the rock. We don't know what. Then we went Mapsa, we make collect, we buy hammer and all what you need. Then he start to day by day, boom, boom, boom with hammer. Every day. Then suddenly we realized he was making Shiva face. And it took to him to finish about 1 season, 3 months, maybe more. Wow. And we all loved the job he did. But that was the beginning because he wanted to do more things there. Like one cobra he wanted to make, one lion, which you see in the rock. This guy was very much, I would say, he was much fantasy in his brain. सुमार 40 वर्सां जंगल कॅरोली गोंयांत येयत वचत रावलो. गोंयांत रावपाच्या काळात ताणें गोंयांतल्या जायत्या सुवातीं खातीर आनी रेस्टॉरंटां खातीर कार्विंगाचें काम केलें. तो एक व्हड चित्रकार आशिल्लो, पूण ताणें आपली कला केन्नाच विकूंक ना अशें ताचो इश्ट जोहान म्हणटा. Get name and everybody want him to do things in the house or whatever he was. But then suddenly he has to go because he went out of visa. One guy used him to make one hotel or whatever he was in Kandoling. And he told him, you stay, you make the job, I think about the visa, I know police, blah, blah. But then he was very naive, this guy, he believed people. And also they get very little money.
Actually, nobody pays him for the value he makes. He don't know how to sell himself. Then he go to तुका विजाचो हुस्को करपाची गरज ना, आमी तुका विजा मेळोवन दितले अशें गोंयांतल्या कांय वेवसायिकांनी ताका सांगून ताच्या कलेचो फायदो घेतलो. पूण खरेंच ताचो विजा जेन्ना सोंपलो तेन्ना ताका कोणेच आधार दिवंक ना. देखून ताचें नांव ब्लॅक लिस्ट पर्यटकांच्या वळेरेंत गेलें आनी गोंयच्या मोगान पडिल्ल्या जंगलमॅनाक सदां खातीर गोंय सोडचें पडलें. आनी आतां जंगल कॅरोलीच्या अद्भुत कलेची वळख आशिल्ले हे शंकराचें शिल्प लेगीत ल्हवू ल्हवू दर्याच्या पोटात बुडत चल्ला. ड्रग्स, बेकायदेशीर डान्स बार, विदेशी पर्यटकांची लूटमार हाका लागून आंतरराष्ट्रीय पावड्याचेर गोंयची पर्यटन दिसान दीस बदनाम जावपाक लागल्या. पर्यटन गोंयची ही प्रतिमा, पुराय पर्यटन उद्योग धोको जावपाक लागला. हे खातीर सरकारान पर्यटनाचे हे दुसरे वटेचे म्हत्व वळखून आध्यात्मीक पर्यटनाची निशान तिगोवन दवरचें. स्नेहा हसोटीकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.